कला अकादमी गोवान भजन सम्राट स्वर्गीय मनोहर बुवा शिरगांवकर सर्तीच्या बाल कलाकार विभागाची भजन सर्त आयोजित केल्ली। ह्या सर्तींत श्री सातेरी प्रसादीक संगीत संस्था बेतोड्डा पथकाक पयलें इनाम फावो जाला। ह्या पंगडाचें हें वर्स हॅट्रिक थारलें। सतत 3 वर्सां जालीं हो पंगड ह्या सर्तींत पयली बाजी मारता। जाल्यार कुडचडेच्या सर्वोदया एज्युकेशन सोसायटीक दुसरें इनाम आनी मयडेच्या श्री राम सेवा संघ बालभजन महामंडळाक तिसरें इनाम फावो जाला। ह्या वेळार कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, कला संस्कृती संचालनालयाचे संचालक गुरुदास पिळणकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि ज्या भुरग्यांनी ह्या स्पर्धेक भाग घेतलो त्या विविध कानाकोपऱ्यांतल्यान आयिल्ली म्हजे बाल कलाकार, म्हजे भुरगीं, तुमकां सगळ्यांक अभिवादन आणि तुमचे सगळ्यांचे म्हाका खबर आसा की आजचो माणकुलो भुरगो हो आमचो फाल्यांचो खांबो न्ही। हांव सदांच म्हणत आयिल्लो आसा, आमचो आजचो माणकुलो भुरगो जी बुनियाद आमी घालतात ते आमचे आजचे खरे पिलर जावन आसात, जे खांबे मुखार वचून गळगच्च जातले आनी हे गोंयचो सगळो भार ते आपल्या खांद्याचेर पेलपा खातीर आज कला अकादमी संगीत क्षेत्रांत तांकां बुनियादीचें आनी गळगंच बुनियाद घालपा खातीर प्रयत्न करतात। आणि हे प्रयत्न करपा खातीर हांव सदांच म्हणटा की एका हातान ताळी केन्नाच वाजना। ताळी जर वाजयतले, भुरग्यांक जर इन्स्पिरेशन दितले जाल्यार दोन न्ही, शेकडो हातांचे, हजार हातांचे, लाखो हातांचे आज गरज आसा। आणि सबंद आजच्या भुरग्यांक ज्यांनी ज्यांनी हांगा परफॉर्मन्स दिल्ले आसा ताका सबंद गोंय आयज पळयतात। पण आमच्या कला अकादमीचे ज्यांनी वेळ काळ पळय नासतना ही स्पर्धा सबंद गोंयच्या खाचे कोण्यात पावयली। केन्ना केन्ना च्या न घेतली किंवा जेवणाची सुद्दां केन्ना प्रतीक्षा केले ना, पण आमचे गोंयचे भुरग्यांनी हे कला अकादमीचे सर्वस्व ही संस्था जी आसा ती कला अकादमीच्या सबंद भारतभरूच न्ही तर जगभर पावचे अशें हावेसान आज कार्य करीत आसा। खास करून आमचे आज जसं सूत्रसंचालक करतात त्याच बरोबर आमचे विकास अधिकारी जे असतात त्याचे बरोबर हातासकल काम करणाऱ्या सगळ्या सदस्यांक, सगळ्या कर्मचाऱ्यांक हांव अभिनंदन करता, कारण त्यांचे शिवाय येदी मोडली ही स्पर्धा जी आसा ती उंचेल्या पांवड्याचेर पावपाक शकनाशिल्ली। भावनो, स्पर्धा म्हणटरी टिका ही आसतलीच। म्हाका बक्षीस मेळना पण थोडेशे तोंड अशें हिरमुसलें जातलेंच जातलें। परंतु हांव सदांच म्हणटा की यशाची जर पायरी जर गाठतलो जाल्यार पयले पायरी पासूनच आमकां सुरवात करची पडटा। डायरेक्टली आमी 100वे पायरेचेर पावल दवरपाक शकना। घडी एखादे आमी अशें म्हणपाक शकता की 99 पावलां आमी मारली पण एक पावल आमी फाटी उरले अशें गृहीत धरून मुखार ते पावल आमी सर करतले अशी मनोभावना मनान बाळगून तुम्ही प्रवास करचो इतलेंच हांव भुरग्यां लागीं मागतां। कला अकादमी ही स्पर्धा सुरवात करचे पयलीं 2 म्हयन्याची आमी रिहर्सल मारता। भजनी स्पर्धा गोंयची ही व्हडली एक स्पर्धा आसा। आमी आढावो घेता, गेल्या वर्साच्यो कांय त्रुटी तेजेर आमी कांय अभ्यास करता आनी अशें 2 म्हयन्यांचो आमचो तो पयलीचो प्रवास आसता आनी मागीर 2 म्हयन्या नंतर ती स्पर्धा सुरू जाता, ती फुडें 2 म्हयने फुडें चलता। असो एक मोठो हो एक उपक्रम आसा आनी हाका भरभरून सामको रसिकांचो आमकां एक बरो तेंको आस्वाद मेळटा। हांव सगळ्या भजन प्रेमीक आमकां एक बरो तेंको दिलो म्हणून तेंच्या हातान हांगासर आभार मानता। कांय बदल आमी केले, दिसलें की आमी सदांच जेन्ना आमी पुस्तिका छापता तेन्ना आमी कांय नियम घालून दिता भजनी पथकाक। आमी कांय नियम आमकांय घालून घेतलेले आसा। पयलीं म्हणल्यार टायमाचें बंधन, दुसरें म्हणल्यार ही पथकां जर वयर सरतकीर कितें करप तेजेरूय आमी विचार केल्लो आसा।
अनेक वर्सां जाली, अनेक पथकां ह्या भजन स्पर्धेंत भाग घेता. कांय जाणांक इनामां मेळटा, कांय जाणांक इनामां मेळना. जेंकां मेळना तेणें केन्नाच भजन स्पर्धेक भाग घेवपाचें सोडून दिवंक ना, तरी पूण ते भाग घेता. हे सगळें आमकां खबर आसा. म्हणून ह्या वर्सा आमी जी पथकां हे स्पर्धेंत भाग घेता तिंकां विभागीय पातळीचेरूच तेंची भजन सादर जातकूच आमी तेंकां एक प्रमाणपत्र दिवपाचें थारायिल्लें. ते ह्या वर्सा पासून स्टार्ट केलें.